गायज गुड मॉर्निंग कशें आहाय तुमी सगळीं वेलकम बॅक टू माय चॅनल प्रियाज लिटल वर्ल्ड समजता सगळीं बरी आहाय म्हणून ओके आनी आतां आयज हांव मातशी लेटूय उठोवली कित्याक सॅटर्डे न्हू सो मातशें लेट टॉप जाता आमगेलें लेट म्हणल्यार सारकी लेट उठलो न्हय लायक 9 तशें करून उठलें नाल्यार नॉर्मली हांव 5 o'clock उठत न्हू ताका लागून आनी हांवें म्हळें आयज हांव कितें करतलें सो म्हाका ब्रिंजॉल आहलोलें सो हांवें म्हळें हांव तें ब्रिंजॉलानूच कित्याक नॉर्मली भाजी स्टाफ्ड हें कोताय लायक सॉरी भोल्लो वांयगी कोताय आनी कापांय कोताय सो हांवें म्हळें हेपाट मातशें कितें कोरया डिफरंट सो बेश्टें हांव आयज आनी हांव तुमकां शेअर कोता स्टाफ्ड ब्रिंजॉल रोल्स अशें ओके सो चोया तुमचो प्रोसिजर ओके स्टार्ट कोता आतां ओके सो लेट्स गो इन द किचन हांवें चोय 2 अशें को ब्रिंजॉल घेयले मुगे धाकटी हांवें हांवें 2 घेयले तुमकां लायक व्हडले मेवता न्हू मोटे जाल्यार एकूय यूज केले जाता ओके सो अशें करून आतां तांकां बारीक स्लायस मारपाचें तें दाखयता तुमकां कितको मारपाचें सो फर्स्ट हें कट करूया हिंगा दोनी सायडी ओके वॉश बी केलें ती आनी बरी पुसलें ती ओके सो आतां अशें करून स्लायस मारया पातळ जाता तितू पातळ मारया ओके सो कितें तें रोल करूं बरो जातो न्हू ताका लागून ओके अशें को हांवें पातळ कट करून घेयलें ती ओके आतां हांवें घेयलां उदक नॉर्मल उदक घेवपाचें आनी तितून सॉल्ट एड करपाचें आनी हें न्हू मातशें सोक करून दवरपाचें सो 10 to 15 minutes अशें सोक करून दवरया तें ओके सारकें बुडय लायक उदकां बुडपाचो हें करूं सो आतां हें सोक जाता 10 to 15 minutes म्हळ्यार आमी स्टाफींग रेडी करून घेवया स्टाफ कितें करपा आहा न्हू तें रेडी करून घेया ओके हे बॉयल केलो पोटेटोच आहे तें आतां अशें करून मॅश केलें ओके सारकें मॅश करपाचें ओके मागीर हांव तितून 4 tablespoon अशें करून चीज घातलें ओके चीज एड करूया आतां एड करूया सॉल्ट एज पर युअर टेस्ट ओके 1 teaspoon चिली पावडर एड करता ओके हाफ टीस्पून ब्लॅक पेपर हाफ टीस्पून चिली फ्लेक्स हाफ टीस्पून मिक्स हब ओके आतां सगळें मिक्स करूया ओके सो हाचो कोरिएंडर एड करपा विसरलो ओके सो 1/4 कपशें कोरिएंडरूय एड करूया ओके सो आमगेचें आतां स्टाफींग रेडी आहा ओके सो आतां नेक्स्ट प्रोसेस करूया आतां आमगे 10 to 15 minutes जालें न्हू सो आतां आमी तें कितें लावपा तें दाखयता तुमकां ओके सो हेचें जालें सो हांव हेजे कटींग बोर्डाचेर अशें प्लेस कोतलें तांकां सगलें कित्याक आमी न्हू तांकां मसाला लायन मातशें दोनी सायडी स्लायटली भाजपाचें ओके कित्याक मागीर तें न्हू अशें करून रोल जावपाक सॉफ्ट जाताय न्हू तें आनी मागीर रोल करपाक इजी जाताय ओके सो आतां आमी दोनी सायडी ओके दोनी सायड लावपाचें इल्लें सॉल्ट घालपाचें स्प्रिंकल करपाचें आनी इल्लो चिली पावडर ओके आनी ताका हाती न्हू करपाचें ओके अशें करून लावपाचें दोनी सायडी स्लायट ओके जालें हे सायडी आतां आमी टर्न करूया आनी दुसरे सायडी आमी सेम वे लावपाचें हे सायडी लायलें तशें करून सॉल्ट आनी चिली पावडर ओके सो हेचो दुसरे सायडी लायला ओके सो उलो हांव तांकां सगळें लायता आनी मागीर दाखयता तुमकां कितें करपाचें मागीर थिंग जालें मसाला लायन सगलें आनी आतां हिंगा तवो दवरला तापोवंक कित्याक तें स्लायटली भाजूं जाय न्हू सो इल्लें ऑयल घायलां आनी ब्रश घेवन विथ द हेल्प ऑफ द ब्रश सगलें अशें करून स्प्रेड करपाचें ओके मातशें सॉफ्ट जावप सारकें हें करूं नाका दाखयता तुमकां कितलें हें करपाचें ओके सो आतां आमगे कायल तापोवल्या आनी आमी तें ब्रिंजॉल अशें करून दवरून स्लायटली ब्रावन करून घ्या मातशें सॉफ्ट जावपासून दोनी सायडी ओके आता केलें तें टर्न ओके दुसरे सायडीन
सो आज झाले इथे आत कांड घ्या ओके आणि दुसरे बॅच आहे ते बी फ्राय करून घेता ओके हिंगा सगळे रेडी आहे आणि आता हिंगा बोडाचे काढा दोन आता तो स्टफ करूया तो मिक्सर केलो हा न्हू आता पटेटोचो आणि चिजाचो तो घान हांव रोल करून दाखयता तुमकां आणि हांवें हिंगा हेची मैदाची स्लरी केल्या अशें करून ओके दाट करपा ती ओके सो आता हांव पटेटो मिक्सर घेतो तो केलो तो आनी हांव हेजेर दवरता अशें करून इल्लेशें घेवन ओके आतां तेका आमी रोल करूया आनी हे स्लरी केलो न्हू ते हिंग लावया अशें करून आनी तेका स्टीक करूया ओके सो तशें करून हेंय बी रोल करूया आनी तेका लावया मैदा तें लायता तें सुटपा नाका मोके फ्राय करता तेन्ना ओके सो हेचें अशें करून सगळें करून घेता आनी मागीर दाखयता तुमकां सो हेचें जालें मुगेलें सगळें आतां तें न्हू हांव तें डीप करपा ना ओके तें डीप केलें न्हू जाल्यार तें चड दाट जाताय ओके सो हांव कितें करतलें ब्रशान बेश्टें तेंकां न्ही मैदा लायन घेतलें सगळे सायडीन ओके सो टर्नूय करून थिंगाय लायन घेवया ओके आनी हिंगाय ब्रेड क्रम घेयला सो चड घेयनाकाय सद्या येयलो सो 1/4 कप एस घेयला ओके जाय जाल्यार मागीर आनी एड करूं जाता आनी ते आतां हितून रोल करूया ओके सगळे तें स्लरी लायलो हा न्हू तशें करून रोल करून तेका लावया ओके ऑलरेडी कायल दवरली आनी ऑयल घाल सो तापोवन दवरली ती तापोवली ती ऑलरेडी आतां स्लो उज्याचेर तें बरें फ्राय करून घेवया ओके घालते ओके कांड घेता हिंगा सो जालें मुगेलें हेचें रेडी आहे ओके सो तुमी खंयचोय कशें लागताय ते ओके इधर सदां सेम कोताय न्हू सेपरेट म्हणल्यार कोरया सो हांव आतां आनी म्हणजे व्हडलेशें कांय आसपा ना सो हांव म्हगे व्हिडियो हिंगा एंड कोतलें सो तेज्या पयलीं न्हू थोडेशे शाउट आवट्स आहाय ते घेता ओके सो फर्स्ट इज आमची गोवन फॅमिली then Kezia Gomes, Rosina Mascarenas, Annie DeCosta, Goan vlogger in Dubai, Carmina Menezes, Sibu Pereira, Irina Ricardo, आणि हिल्डा फेर्नांडीस थँक्यू सो मच तुम्ही तो टायम काढून म्हाका कमेंट कोताय म्हूण आनी अशें करून म्हाका सपोर्ट करीत रावय आनी आय होप सो तुमगे आयची स्टफ्ड ब्रिंजॉल रोल लायक जाले आसतो म्हूण कितें कळना तुमकां स्टेप्स कितें समजलो ना जाल्यार यू कॅन कमेंट मी एंड आस्क ओके सो तुमी ट्राय करून चोय ओके आनी एक पाट केलो हांवें तें बरो जालो म्हूण हांवें म्हळ्यार आतां हांव तुमकां कोतो आनी हांव शेअर करतलें ओके सो चोय ट्राय करून म्हाका सांगाय केसो जाताय तें ओके आनी हिंगा आमगे व्हिडिओ एंड कोता इफ यू लायक माय व्हिडिओ प्लीज लायक शेअर एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट आनी सबस्क्रायब करूं विसरो नाका जे कोण अजून म्हाका सबस्क्रायब केलें ना तेमी आनी कोण सबस्क्रायब केलें तांकां थँक यू वेरी 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 मच ओके आनी अशें करून तुमगे लव आनी सपोर्ट दाखयत रावय म्हाका ओके टिल देन टेक केअर एंड आय सी ऑल इन द नेक्स्ट व्लॉग एंड बाय